कित्याक गेल्ले सगळे हांगा गाडयेची पार्किंग करपाक पण तुमची जी आरसी बुक बी कितें मेळपाची आसल्यार तेकी इंटरनेट ना अशें म्हणून सांगता अशें कितें आहा नेटवर्क नासता सारकें गेले 8 दीस कितें जाले दीस जाले ओके येता वयता सारकें नेटवर्क गावना फोन करपाक गावना कांय ना पूण तुमकां अशें कामांतल्यान बी परतून रावन रावचें पडटा हांगा रावचें पडटा बरोबर कामा खातीर हां तरी काय जायना आनी कांय जायना नेटवर्क ना सारकें तर आमी धारबांदोडा आरटीओची जे कार्यालय आसा थंय आसा गेले 8 ते 10 दीस जाले खंय हांगा नेटवर्क ना तेका लागून ज्यो गाडयांच्यो आरसी ज्यो बाकी स्मार्ट कार्ड बाकीची कितें करपाची तांकां कांयच करपाक मेळना डावनलोड जायना सद्या ती डोंगल लावन बाकीची बारीक बारीक कामां ती आहा ती सगळीं करता पूण हांगा अशें जाता की हे हो भाग जो ग्रामीण भाग आसल्या कारणान लोक कामां वचोन रोजी करपाचे घेवपाचे दीस आसता लोकांचे पूण जे लोक जेन्ना कामाचो रावन जेन्ना आपले आरसी बुका खातीर बी हांगा पावटी मारता तांकां परत हांगा पावटी मारची पडटा की आरसी बूक जायना जो आमी जो एसिस्टंट डायरेक्टर आहा ताका ह्या संदर्भात आमी मेवळे विचारले तेणी सांगलें की जे केबल घालता ते सगळे लोक केबल तोडून उडयता म्हणून सांगता कोण आनी तेणी आपल्या डिपार्टमेंटा आपणें कंप्लेन केल्या की आमकां दिवची म्हणून पूण जो सद्या बारीक जो काम चलता ते डावनलोड डोंगलाचेर करता बारीक काम जाता पूण खरें ताका आरसी बूक जर परत काडटले जाल्यार ताका नेटवर्काची गरज आसा अशें तिणें सांगलें आसा पूण गेले 8 दीस लोकांनी अशी मागणी केल्या की हांगा 8 दीस लोकांक हेलपाटे जाता तेन्ना हेची दखल संबंदीत अधिकाऱ्यान घेवची संबंदीत डिपार्टमेंटान घेवची आनी जाता तितले बेगीन हांगा इंटरनेट प्रोवायड करचें अशी सांगलें आसा गोमंतक टीव्ही खातीर धारबांदोडेच्यान एकनाथ केडेकर.